The land acquired for Mapusa bus stand should be temporarily converted into a parking lot to overcome parking problems in Mapusa, Waste Management Minister Michael Lobo told Prime TV. The Interstate bus stand should also be shifted there, Lobo said. Mapusa Calangute Road will be widened and sharp turns will be improved, Lobo said. The culvert on the Para Road will also be completed soon, he stated. Works till Nagoa Circle have been completed, Lobo informed. ब्रिज हा कल्वर्ट हा त्याचे रुंदीकरणाचे काम चालू हा. सो म्हापसा कलांगूट रोड स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जावपा खातीर खंय खंय आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवतली थिंगासोर शोल्डरिंग करपाक रोडाचे इम्प्रूवमेंट करपाक शार्प टर्न्स जे आहा ते सारखे करपाक तितले आमी करतले. नागवा पासून आमी एक दिसांनी काम कंप्लीट केल्ले आहा सर्कलाचे आणि त्याच बरोबर आम्ही अनाउन्स करूंक सोदता बाब जोशुआक सांगला हांवें की म्हापसा एंट्री मारली तशीच पार्किंगाचो मोठो एक प्रॉब्लेम आहा. आनी जे न्यू बस स्टँड आमी सरकारान एक्वायर केले आनी ते थिंगाच पडलेले आहा. ते न्यू काम स्टार्ट जायसर एटलिस्ट आतां क्रिसमस येवपाचो न्यू इयर लोक खूब येवपाचे आहा. म्हापशा लोक भरपूर वयता, पार्किंग मेळना. थिंगासोर चीफ मिनिस्टराक आमी दोगांनी मेळून रिक्वेस्ट केला की तेका सोलिंग करून कंप्लीट एक एस्फाल्ट घालपाचो म्हणून अंडर JSIDC. जोशुआ बींग द वायस चेअरमॅन ऑफ JSIDC तेणे बेगींतले बेगीन ते इंजिनियरांक ह्या 2 दिसांक हाडपाचें. हांवूय येता तेंकां दाखोवया आनी सारकें सोलिंग एस्फाल्ट करून एटलिस्ट तो जागो एक रेडी करुया. स्पेशली ऑल द मुंबय वयता ते पॅसेंजर्स, बेंगलोर वयता ते पॅसेंजर्स, थिंगासोर ते सगळे बशी हाडून थिंगा दवरप, थिंगा मेन रोडार दवरप ना. तेका एक धाकटुलो जाता जाल्यार टॉयलेट फॅसिलिटी घालप आनी एक शेड बांदप थिंगा बसपाक. ट्युरिस्ट जे येता तेंकां बसीक रावता पळय ते थिंगा तेणी बसोंक जातले. एटलिस्ट तितली तरी फॅसिलिटी करून दिवया हें म्हाजें मागणें. आनी म्हापसा कावन्सिल आनी बाब जोशुआ जो आमदार आहा थिंगा तेणें इमिडिएटली ही मागणी फुडें व्हरची. कित्याक जेन्ना व्हडली बिल्डींग येता ती मोदेकात येतली. सायडीक आमी सगळ्याक जर सोलिंग एस्फाल्टिंग करीत जाल्यार आमकां सगळे ट्युरिस्टांक आनी लोकलांकूय बरें जातलें. कित्याक थिंगा नाल्यार भरपूर चिकोल जाता, लोकांक त्रास जाता, ट्युरिस्टांक त्रास जाता, फॅसिलिटी कसली ना आनी लोक हाडून कितें माती वा अनवॉन्टेड वस्तू डंप करता थिंगा. सो क्लिनूय जातलें आनी थिंगासर ट्युरिस्टांकूय आनी आमच्या लोकलांकूय पार्किंग करूंक मेळटलें.